नाबान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे सांगता असा. लुकास वांजेल अध्याय 1 वाक्य 28. मोगाच्या भाव बिन्यानो, मोंती मायेच्या नोवेनाचो 7वो दीस आणि आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा मरी कुटुंबां मागण्यान वाडोवंक प्रेरण. मागणे म्हळ्यार आमी कशें समजता. पवित्र सभेच्या दोतोनी प्रकार मागणे व्याख्यान करचें जाल्यार मागणे जावन आसा देवा लागीं उलोवचें जावन आसा. मागण्या मुखांतर देवा थंय आमचो संबंद आमी रुता करता. मागण्या मुखांतर देवा थंय आमची इश्टागत आमी करता. मागण्या मुखांतर देवा थंय आमचे कश्ट आनी आमचे दूख आमी विवर्सिता. अशें मागणें जावन आसा देवा थंय आमचो संबंद मजबूत करची एक रीत जावन आसा. आनी मोरेचें जिवीत आमी पळयल्यार मोरेचें सगळें जिवीत एक मागणें जावन आसलें. जेन्ना ती मागण्यार आसतना बडवो तिका इजबी हाडटा. जेन्ना जेजू जल्मोन 40 दीस जाल्या उपरांत देवळांत व्होवन ताका समर्पण ती करतात आनी परतून थंयसर मागणें ती करतात. आनी जेन्ना जेजू कुर्सार मेल्ल्या वेळार कुर्सा पंदा रावन ती मागणें करता. आनी जेन्ना जेजू सर्गार चडून गेलो आपल्या आपोस्तलां बराबर सिनेकलांत पवित्र आत्म्याक राखून रावन ती मागणें करतात. आनी अशें आमी पळयता मोरेचें सगळें जिवीत एक मागणें जावन आसलें. तर मोरेच्या जिवितांत ताथावन आमी मागण्याचे शेगूण कशें समजयत. हांगासर 3 प्रमुख शेगूण आसात जशें मागणें मोरेच्या जिवितांत म्हत्वाचें जावन आसलें. पयलें आयकूनचो शेगूण. मोरी सदांच देवाक आयकताली. किर्तन 9:5 म्हणटा, आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकलो जाल्यार तुमची काळजां तुमी धारण करिनाकात. आनी जाकोब म्हणटा आपल्या पत्राच्या पयल्या अध्यायांत, आयकात. आयकूनचें म्हत्वाचें जावन आसा. जेन्ना हांव आयकतां हांव देवाची कुशी पारखूंक वा समजूंक म्हाका सुलभ जाता. आनी मरी मागण्या मुखांतर आपणाच विशयान देवाक सांगनासली, देवातान ती आयकताली. दुसरें जावन आसा काळजांत दवरचें मागणें. मरी सगळें आपल्या काळजांत जगोवन दवरताली. जेन्ना आपल्या बाळकाक ती देवळां समर्पिता, शिम्याव प्रवाद येवन ह्या बाळका विजयांत प्रवाद करता आनी मरी हें सगळें आपल्या काळजांत जगोवन दवरता. मागणें जावन आसा काळजांत जगोवन दवरचें, देवाची कुशी पारखुंची. आनी निमाणें जावन आसा मागण्याचो परिणाम. आनी जेजू म्हणटा, कोण जावन आसा म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी आवय, जो कोण देवाची कुशी करता. आनी जो कोण नीज जावन देवाची कुशी करता तो मागणें करता आनी देवाच्या सळावळेन तो जियेता. तर आज आमचें जिवीत आमी नियाळ पळोवया. आज आमचें कुटुंबां मागण्याची करूंक आमी कितें करीत. हांगासर मरेच्या जिवितांत तावन आमच्या जिविताक आमी 3 शेगूण आमी लागू करया. पयलें जावन काळजांत देव आसूंक जाय. पवित्र सभेचे दोतोनीचो पयलो अध्याय म्हणटा, देवान मनशाच्या काळजांत देवाक सोदची आशा गायला. आनी देव आमी हर एकल्यानी मागण्या मुखांतर तेका सोदूंक आशेता. कित्याक आमचे थंय आत्मो आसा आनी हो आत्मो देवान रचला, देवा खातीर तो रचला. देखून आमी मागण्या वरवीं देवाच्या सळावळेन जिवंक जाय. दुसरें, जिवितांत मागणी आसूंक जाय. जो कोण मागणें करता तो देवाक लागीं आसता. देवाची कृपा ताजेर येता. ताच्या कुटुंबांत शांती, सवस्काय सगळें बरेपण आसता. कित्याक देवा वरवीं आमी कितेंच न्हय जावन आसा. आनी निमाणें मागण्याची फळां आमच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय. आनी कसलीं फळां आमी एकामेकांत मोगान जिवंक जाय, एकामेकाक आदार दिवंक जाय, पेल्याच्या सेवेंत आमचें जिवीत करचूंक जाय. आनी हेंच मोरयेच्या जिवितांत आमी पळयलें. तर मोरयेची देख आमच्या जिवितांत घेवया. मोरये बरे आमचें कुटुंबां मागण्याचें करूंक त्याच मोरयेची ससाय आमी मागया. आनी तोच देव आमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. आमेन.